गेले वर्सभर आमची गोंया भितर मेंबरशीप चल्लेली आणि ती साधारण 4,60,000 मेंबरशीप आमची जाली. गोंयच्या मतदाराची साधारण 45% मतदारांक आमी गोंय प्रदेशान भारतीय जनता पक्षाचे प्रायमरी मेंबरशीप केले. ताजे नंतर महासंपर्क अभियान 40 मतदारसंघांनी आमी राबयलें. ताजो फुडलो टप्पो अभ्यास वर्ग साधारण 32 मतदारसंघांनी अभ्यास वर्ग जाले आनी त्या अभ्यास वर्गाक गोंयच्यान 4,500 कार्यकर्त्यांनी एक रात रावप 1.5 दिसाचो वर्ग आशिल्लो. त्या 32 मतदारसंघांनी साधारण 4,500 कार्यकर्त्यांनी प्रशिक्षण घेतलें. आनी अंतीम टप्पो आशिल्लो तो संघटनेच्यो निवडणुका. गोंयचे 1600 साधारण बूथ आसात. भितरले आमी 1250 बुथांनी आमच्यो समिती जाल्यो. म्हणजे एक बुथाचेर साधारण 10 जाणांची समिती. ताजे नंतर मागीर मंडळ समिती जाल्यो, मतदारसंघाच्यो कमिटी. मागीर दक्षिण गोंयचे अध्यक्ष, उत्तर गोंयचो अध्यक्ष आनी मागीर प्रदेशाची अध्यक्षाची निवड जाली. आनी आज आमी उत्तर गोंयचे अध्यक्ष आमचे बाब सुखाजी नायक आसा. म्हापशेचे आमचे अध्यक्ष आसात बाब दामू लांजेकर. हांव आमचे एक ह्या दक्षिण अध्यक्ष काडले की मागीर ऑफिस बेरर आनी बाकीचे मेंबरां ते अपॉयंट करप. ही कमिटी आसा ती आमचे उत्तर गोंयचे अध्यक्ष प्राध्यापक सुखाजी नायक. उत्तर गोंय टोटल टीम 49 आसा. सुखाजी नायक प्रेसिडेंट, सौ वैदेही नायक वायस प्रेसिडेंट, राजसिंग राणे वायस प्रेसिडेंट, दीपक कलांगुटकर वायस प्रेसिडेंट, शुभदास सावयकर वायस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी 3 जण आसा. हेमंत गोलतकर आसा, वासुदेव परब आणि गुरुप्रसाद पावसकर. सेक्रेटरी प्रसाद भंडारे, मिसेस कालमिलीन फ्रँको, दयानंद कारबोडकर, सौ प्रतीक्षा मयेकर आणि ट्रेजरर सतीश मडकईकर.